तर भौमाचो विषय हा पळय आता सध्या डेली तेंच्यो एज्युटेशनां चालू जाल्या, प्रेझेंटेशनां दिली, सगळे दिली, पूण तेंचो आता जे डिमांड आहा पळय ते फक्त बायपास म्हणटात. सो कितें ते स्टेटस तेंचो? कशें आसा न्ही, आतां हांव पर्सनली भोमावासियांक मेळिल्लो आसा. आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश बाब काब्राल हांणीन तुमच्या माध्यमांतल्यान पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आनी तो सुद्दां भोमवासियांक मेळपाक तयार आसा. कितें जाल्लें आसा, हांगा एकूच विचार तकलेन जो भरिल्लो आसा तो म्हळ्यारूच बायपास. आनी हांव परत परत उल्लेख करतां की हो रस्तो जो आसा, हो रस्तो कित्या खातीर जाय, कितले डिस्ट्रक्शन जाता, हेजो सगळो एनालिसीस जो आसा पळय तो PWDच्या पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन दिवपा खातीर गेल्ले त्या वेळाचेर तांकां सांगिल्लें आशिल्लें, पूण तो अर्दे कुटूक ते बंद पडिल्ले आसा. ज्या वेळाचेर ज्या मनशाक समजून घेवपाची इच्छाच ना त्या वेळाचेर हो एकूच जर विशय घेवन बसलो जाल्यार ताका तोडगो काडपाक शकपाना. हांव एकूच आवर्जून मागणें करतां भोमवासियां कडेन. आमचे बांदकाम खात्याचो मंत्री किंवा PWD इंजिनियर्स जे आसात ते खंयच्या गोष्टीक तुमच्या मुखार हाडपाक सोदतात. ती फक्त एक भिरांकूळ पसरलेली नागजरकारांक पेटोवन घातले, तेंगेले घरां वता म्हणून. आज PWD नॅशनल हायवेन पंचायतीक लेटर दिल्ले आसात, रिटर्न दिल्ले आसात. नागजरकारांचे किंवा फेसिंग टुवर्ड्स द पणजे लेफ्ट सायड जो आसा पळय एक स्ट्रक्चर, मागीर तें धार्मीक आसूं किंवा तें रेजिडेन्शियल आसूं किंवा तें कमर्शियल आसूं, हें सगळें एक स्ट्रक्चर सुद्दां वचना. पयलो तेंचो डिमांड कितें आशिल्लो, आमची घरां वता, आमची घरां वता, आमची घरां वता. तुमची घरां वचत ना. सर मागीर आतां विशय भोमकारांक कितें विशय आसा तो म्हाका कांय खबर ना. विशय आसा संस्कृतीचो, विशय आसा पालखेचो. म्हाकाय तेंच्यांनी तसो प्रश्न केल्लो आशिल्लो की पालखी पोलापोंच्यान वचपाक. हांवें ते म्हणलें तें म्हाका खबर ना, ते तज्ञ जे कोण जे आसा तांकां तुमी विचारून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी. पूण काही गोष्टी आमकां मुखार व्हरपाक जर जाय जाल्यार PWD इज ऑल सेट टू हॅव अ डायलॉग विथ द भोमवासी. आनी जो कितें आसा तें बरे भशेन सगळें सांबाळून घेवन आंदोलन करून कांय मेळपाना. हांव उदाहरण दितां की एक जज सारकेल्या मनशाचें तें खांडेपारचें एक घर सुप्रीम कोर्टान सुद्दां तो फायनली द सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन अ ऑर्डर ऑफ डेमोलिशिंग हीज हाऊस. आतां नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हे वेगळ्या एक्टाचेर चालू आसा. बरेचशे जाणांक काही जाणां एक मिसगायड करपाची संवय जाल्ली आसा. म्हजो एक कार्यकर्तो आयलो, सर मला आपलें बाणस्तारीचे आयल्यान मुस्लीम मड जे आसा आपलें शेत पुरयता. हांवें तांकां त्या वेळाचेर एश्योरन्स दिल्लें, जर शेत जर पुरयता PWD जाल्यार तांकां हांव ती माती काडपाक लायता. ज्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना हें कळ्ळें, हांवें नॅशनल हायवेचे इंजिनियर्सांक आपोवन हाडले. ताणेन म्हाका सांगलें आसा, सर ही जमीन आमी कितले वर्सांत पयलू एक्विजिशन केल्ली आशिल्ली आनी आमी जी माती घातिल्ली जी आसा ती आमच्या PWDचे जमनी भितर घातिल्ली आसा. आनी ही माती जी आसा पळय ती फिलिंग करनात. ही माती फक्त स्टॅक करपा खातीर ती दवरलेली आसा. कारण पेट्रोल पंप जो आसा पळय कुणय, त्या कुणयच्या पेट्रोल पंपातली, कारण माती हे मुखावेलो जो रस्तो कन्स्ट्रक्शन एक्सपान्शन जर आयलें जाल्यार ते काही गोष्टी फिलिंगाक किंवा काही गोष्टी सामान स्टॅक करपाक ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाय, हे तांणी म्हाका उत्तर दिल्लें आसा. आनी काल सुद्दां म्हजे कडेन एक डेलिगेशन आयिल्लें आशिल्लें. तांकां सांगलां की आमकां ज्या वेळाचेर नॅशनल हायवे जेन्ना एक्सपान्शन जातलो त्या वेळाचेर आमकां पायप न घालता आमकां बॉक्स कल्वर्ट सुद्दां घालचें, तेवूय आमी तांचे मागणे मान्य केल्ले आसात. माय गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल. जितल्यो समस्या आसात तितल्यो निवारण करपा खातीर आमी आज तयार आसात. फक्त सगळ्यो काही गोष्टी उठाठाव करून कांय जावपाना, समजूतकायेन काही गोष्टी करून घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तर दिसता. म्हाका तेंचो भोमकारो आयचो मोग आसा म्हणून हांव तांकां पर्सनली मेळपाक गेल्लो आसा. आयज थंय कोण बसतात, जे माजी सरपंच, आयज जे पंच जे आहा पळय न्ही, तेच लोक म्हणणारे. कितें म्हणणारे, ती कोण आसा ते रस्तो हांगाच फ्लायओव्हरूच व्हरोया अशें हेच लोक म्हणणारे आसात. आज तेच लोक विरोध करता. हे लोकांचो विरोध कित्या खातीर आसा आयज? केवळ राजकारणा खातीर आसा. म्हणून ह्या राजकारणा पासून जो राजकारणी आसा ते राजकारण करता.
हे जे राजकारणात फुडें स्वप्न पळयतात ते जर मुखार जर आता ते जातले ना जातले तर वो नंतरची गोष्ट आहा. पण एकूच गोष्ट हांव सगळ्यांक सांगता, हे लोकांच्या नादाक, कारण हे लोकांकडेन बरो पोटलो आहा, तेंगेले बापायन बिपायन कितें करून दवरलेले आहा, हेंच्या लोकांक नादाक लागू नाका. म्हाका खबर आहा म्हज्या भोमशे गांवच्या लोकांची गरीब परिस्थिती. आयज जर लोकांक जर सकाळी जर कामाक गेले जाल्यार रातची चूल पेटपाची. भुरग्यांक बरे विचार आसात, भुरग्यांक शिक्षण आहा, त्या शिक्षणाच्या आधाराचेर कितें नुकसाण जातलें हें तेंच्यांनी पळोवचें. आनी हांवें तांकां त्या सभेक सांगिल्ले आसात, जर बायपास जर शेतांच्यान सुद्दां रस्तो जर जाय जाल्यार त्या लोकांक तुमी परत विश्वासान घेया, शेतकारांक विश्वासान घेया. काही आता मदल्यान सुद्दां जर घरां वयतली जाल्यार खंयच्यानूय जर रस्तो जर गेलो जाल्यार घरही वतलीच. त्या लोकां बरोबर मागीर तुमी आसतले मरे काय कितें, होय प्रश्न हांवें तांकां त्या वेळाचेर बैठकीक केल्लो आशिल्लो. त्या वेळाचेर ते हांसतले म्हणपाक लागले. आसतले जर आशिल्ले जाल्यार हेजे पयलीं तो प्रोसिजर सगळो जावपाक जाय आशिल्लो, अजून कांय जायना. हांव मागणी करता सगळे जे आंदोलनकर्त्या कडेन, समंजसपणान घेयात. बरो विचार आहा तो तुमी करुया आनी जितले शक्य आहा तितले तुमकां सरकार कोऑर्डिनेट आनी कोऑपरेशन दिवपा खातीर समर्थ आसा. आनी आमदार ह्या नात्यान तुमच्या बरोबर हांवें सातत्यान सांगिल्लें आहा. पूण डिस्ट्रक्टिव्ह काम किंवा विरोध करपाक जाय म्हणून विरोधाक भासाक जर तुमी जर आमच्या तेक्यात जर अपेक्षा जर बाळगताले जाल्यार म्हाका दिसता ही काही गोष्टी चुकीची समज जावन आसा. बऱ्योचश्यो काही गोष्टी तुमी करून दाखोवच्यो, इतलें म्हजी तुमकां सगळ्यांक एक मागणी आहा. इतलेंच हांव भोमश्या वासियां कडेन मागतां.